फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात रस्त्यात सुण्याविशीं धोरण हाडपाचें आश्वासन दिल्लें. हो गंभीर विशय आशिल्ल्यान आमी विरोधी तशेंच सत्ताधारी आमदार आनी NGO हांकां सुचोवण्यो दिवपा खातीर मंत्रालयात बसका आपयल्ली. ह्या बसकेंत रस्त्यात सुण्यांचें निर्बिजीकरण करून तांची संख्या वाडची न्हय हो म्हत्वाचो मुद्दो आशिल्लो. निर्बिजीकरणा खातीर खातें पंचायतीक निधी दिता, पूण तो ह्या कामा खातीर पावना अशी कागाळ NGOन केल्ली. देखून घरात पोसपी सुण्यांची नोंद पशुसंवर्धन खात्या कडेन करप म्हत्वाची आसा. जे नोंद करिनात आनी सुण्यांचे पेटे रस्त्यार सोडटात तांकां दंड दितले अशी शिटकावणी पशुसंवर्धन मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिली. गेले असेंब्लीक आमी सांगिल्ले की स्टे डॉग्स पॉलिसी हाडटा. आतां स्टे डॉग म्हटल्यार की व्हडलो सिरियस इश्यू तो. त्या खातीर आमी सजेशन घेवपाक NGOज आनी सर्टन MLAंक आपयलें ऑपोजिशन दिवपाक. मेन इम्पॉर्टंट कितें आसलें की आमकां जाय आसलें सजेशन स्टॅरिलायज करपाक आनी जास्तीत जास्त कुत्रे वाडोवंक जायना म्हणून कंट्रोल कसो जातलो. जास्तीत जास्त स्टॅरिलायज कशें जातलें जे बिचार हांगा थंय जे वचत तेंचे कुत्रे म्हणून आसा जनावरांचे आसले स्टेक कॅटल्साचे आसले थंय थोडाफार मर्यादीन येयला. आमी आतां सावथ गोवानूय थंयची नव्या वर्सान सुरू करपाचें. जे कडेन कुत्रा ब्रिडींग करता ते कितें करतात, फाल्यां जाले जल्माक येयली कुत्रे तर ती येता आसतना 5, 6, 7, 8 कितें तरी येता. तितूंतल्या बऱ्यांचे 1-2 दवरतात, बाकीचे व्हरून रस्त्यार सोडटात. त्या खातीर तशें करूंक मेळना म्हणून जे कुत्रो जर आमचे कडेन रजिस्टर ना तेणे ब्रिडींग घरान केलें जाल्यार ताका हेवी फायन मारता. रस्त्यात सुण्यांच्या विशयाचेर सरकार गंभीर ना. रस्त्यात सुण्यांच्या निर्बिजीकरणा खातीर 3 कोटींचे बजेट तरतूद केल्ले, पूण तातूंतले 58 लाखूच मोडल्यात. ते भायर थळाव्यो पंचायती ह्या कामात मात पासून सहकार्य करिनात अशी कागाळ NGOन केल्या. निर्बिजीकरणाचो खर्च कोटी रुपया परस चड जाता. देखून हे गजालीक आर्थीक तरतूद गरजेची. तशेंच हे खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 2 केंद्रां करचे परस दर एका मतदारसंघात ही केंद्रां उबारची अशी सुचोवणी आलेमाव हांणी केल्या. In the last 15 years, there is absolutely lethargic attitude. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक जो budget head हा about 3 crores, hardly 58 lakhs have been utilized relating to the sterilization program. Now we have to do it on the war footing. The NGOs felt जे local bodies are, they are not cooperating with them. Payments are pending for 7-8 months. There is no facility. सरकाराक दिसता की नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा ह्या 2 डिस्ट्रिक्टान सेंटर कोतले म्हणून स्टरलायझेशन ऑफ 100 पर डे विल बी कॅरीड आउट. दे एब्सोल्युटली do not have the type of equipment, they do not have the concerned staff, and हुई ना हुई दिसता they are not serious. So basically, while summoning up the whole issue, we have requested the Honorable Minister, we have taken the suggestion, possibly by the first week of Jan, allocate finance जावपाक जाय, financial allocation हाका जावपाक जाय, because it costs in crores of rupees. And though it was successful जाल्यार we have requested the Honorable Minister, and suggestions will be taken and we will discuss about it further. जे लोक गावठी सुणी पोसतात आणि तांचे निर्बिजीकरण करिनात उपरांत पेटे जातकच ते रस्त्यार व्हरून सोडटात तांचेर सरकारान कडक कारवाय करपाक जाय. जे बऱ्या जातीचे सुणे पोसतात तांकां प्रतिज्ञापत्र सादर करप सक्तीचें केलां. पूण धन्यांक ह्या अटी बाबतीत कांय स्पश्टताय ना. देखून सरकार आनी धनी हांचे मदीं समन्वय आसप गरजेचो अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी बसके उपरांत सांगलें. स्टे डॉग बायट जावपाक जाल्यार आमचे स्टेटीकूय जातात आनी आमचे स्थानीक कमिशनराकूय जातात. हो इशू हांवें रेज केल्लो आसा. ताजे मागीर एक कमिटीची मिटींग जाली. कमिटीचे मिटिंगेक 9 आमदार जाल्ले. तातूंतले 3च आमदार आयले. रुलींग पार्टीचे जे आमदार आसात तांकां हाचे इशूचे पडूंक ना, ते कोण येवंक ना. ते येवंक ना म्हणून हांव म्हणटा तांकां पडूंक ना अशें दिसता. आतां इशू कितें आहा? इशू असो आहा की हाका पयशे जाय. सगळें करपाक एक विलिंगनेस जाय, दुसरो पयसो जाय. पयसो आसपाक एक स्पेसिफीक बजेट हेड करचो हें हांवें सजेशन दिल्लें आहा की स्पेसिफीक बजेट हेड फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल मेजर्स हें करूंक जाय. हें स्ट्रे कॅटलाक उबो घालप ना आनी खंयची स्किमी क्लियर. सेकंड सर्वे जावंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.